सोशल मिडियाचेर एके बायलेची बदनामी करपाच्या प्रकरणात ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्सान घाल्ल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सोमारा पणजे सेशन कोर्टात सुनावणी जाली। तपास अजून मुळावे स्टेजीर आसा। पुरावे सोदप, जप्त करप, आयरिश रॉड्रिगीसाची जबानी घेवप अजून जावंक ना म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगलें। आयरिशाची अटकपूर्व जामीन अर्जाक कांयच अर्थ ना। आतां मेरेन जाल्ल्या तपासा उपरांत ताचे आड घाल्ले आरोप जामीनपात्र। आयरिशान अजामीनपात्र कलम लागल्यारूच अटकपूर्व जामीनाक अर्ज घालूं येता म्हूण क्रायम ब्रांचीन आर्ग्युमेंट घालो। एका मंत्र्याच्या राजकी दबावाक लागून आपणे अटकपूर्व जामीन अर्ज घाला म्हूण आयरिशान दावो केलो। कांयच कारण नासतना हणजुणे पुलीस स्टेशनावेल्यान क्रायम ब्रांची कडेन ही केस दिल्या। आपल्याक अटक करपाक क्रायम ब्रांचीचो तपास अधिकारी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कायद्यांतले अजामीनपात्र कलम लावंक शकता। ते खातीर आपणे CRPC कलमा खाला अशे तरेचो अर्ज घाला, तो अजामीनपात्र आरोपाकूय लागू जाता असो दावो आयरिशान केलो। दोनूय पक्षांचे म्हणणे आयकल्या उपरांत कोर्टान आयरिशाच्या अर्जाचेर निकाल 15 डिसेंबराक दवरला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।